बुधवार 22 ऑगस्टाक मुस्लिमाच्या ईदा दिसा कुर्बानी गोवा मीट कॉम्प्लेक्स तयार दवरला। 22, 23 आनी 24 ऑगस्ट 3 दीस मीट कॉम्प्लेक्सांत बैलांच्या कत्तलीक परवानगी। कॉम्प्लेक्सांत भितर सरचे पयलीं गोरवांक तपासतात। आतां मेरेन 90 बैल खंय कॉम्प्लेक्सांत पावल्यात। कॉम्प्लेक्साच्या वाठारांत 100 मीटर मेरेन 144 जमावबंदी कलम लायला। CCTV कॅमेराय बसयल्यात। फाल्यां तेंचे 22, 23, 24 अशे 3 दीस तेंचे ईद आहा, कुर्बानी ईद। त्या लागून आमी मीट कॉम्प्लेक्स म्हणून बरीचशी तयारी केल्ली आसा। म्हणजे तेंचे आतां बुल येवपाक स्टार्ट जाल्या। आयज 90 पर्यंत आमचे कडेन पावल्या आनी तेंचे एंटीमॉर्टम हें चालू आसा। तेज्या लागून आमी ते भितर घेतले। आमचे कडेन फॅक्टरी लायसन आमचें जाल्लें आसा, FDAचें जाल्लें आहा, तशें पॉल्युशन बोर्डाचें सगळें आमकां मेळिल्लें आसा। तशें हेल्थाचें कार्ड आमचें ऑलरेडी पयलींच आहा। आनी हेज्या लागून आमचे मिनिस्टर माविन गुदिनो आमच्या डिपार्टमेंटाचे हेंच्यांनी सुद्दां बरेचशे परिश्रम घेवन हे आमकां इतली तयारी करून दिल्ली आसा। तेन्ना खंयसरूच आमी खास पळवत येयल्लो ना। वेवस्थीत आनी प्रिपरेशन हे आमचे सगळ्या स्टाफान, आमचो MD हेंच्यांनी बरेचशे परिश्रम घेवन फाल्यांची कुर्बानी ही सुरक्षीत जावची हें ध्येय घेवन आमी फाल्यां स्टार्ट करतले। सो फाटल्या फावटी बुल जे हाडटाले तेंकां एज कमी आसताली आनी तो इश्यू आसतालो, NGOन खूब इश्यू केल्लो हय। सो ताच्या लागून तुमी आतां कितें केलां? ना तेजेर सामकें आमी लिमीट ठेयलां। त्या लागून एंटीमार्ट आमचे एनिमल हजबंड्रीचे जे डॉक्टर आहा ते बारीक लक्ष दिवन तेजेर खास बरोसो प्रश्न असो आसा की अंडर एज आमी भितर हाडटा म्हणून। पूण अंडर एज कांय नासता, जें आसा ते सिस्टमॅटीक आमी ते पळोवनूच आमचे डॉक्टर एंटीमॉर्टम घेवनूच ते करून ते भितर घेता, भितर एंट्री करता। नाजाल्यार आमी एंट्री सुद्दां भितर घेयना। सगळे मॉनिटर करून सगळे मॉनिटर आमचे सगळे ते एंटीमॉर्टम जे आहा एनिमल म्हणजे डॉक्टर आहा ते करता। आनी हांगा मागीर आमचे म्हणजे मीट कॉम्प्लेक्सान पावले स्लॉटराक तेन्ना आमचे सगळे ऑफिसर आहा, डॉक्टर आसा, इंजिनियर आसा, हे सगळे हँडल करता। इतले मजगती कुरेशी मीट ट्रेडर्स असोसिएशनान मीट कॉम्प्लेक्सान गोरवांची कत्तल चालूच दवरूंक दिवची म्हूण हायकोर्टा मुखार घाल्ली याचिका मंगळारा सुनावणेक आयली। फिर्यादी गोरक्षक म्हणटात ईदा निमतान तात्पुरती कत्तल करपाक सरकारान दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर। कोर्टान केस 17 सप्टेंबराक दवरल्या। We had filed an intervention application on behalf of Mr. Hanumant Parab. That has been allowed by the High Court. The advocate appearing for the Goa Meat Complex also informed the High Court that all permissions have been obtained by them. But we also pointed out that there is no provision for granting any provisional permission and therefore court should take some action. The court has now fixed the matter in September. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान वर्साच्या 12 म्हयने बैलाची कत्तल चालू दवरची म्हूण काँग्रेस मागता। उसगांव जो मीट कॉम्प्लेक्स आसा थंय ईदाचे 2-3 दीस पयलीं जे आसा 144 सेक्शन जे इम्पोज करून हेजें कारण कितें? आयज म्हाका दिसता मोविन गुदिनो जो आसा एनिमल हजबंड्री मिनिस्टर, मीट कॉम्प्लेक्स चेअरमॅन जो आसा हो कंप्लीट फेलियर जाल्ले कडेन आसा। जेन्ना हांकां खबर आसा गोंयांत जे आसा गोंयची आमची पॉप्युलेशनाचो 30% कॅथलीक कम्युनिटी आनी मुस्लीम कम्युनिटी हे 40% जे लोक आसा आयज जे आसा आमचे बीफ खाता, तांचें कर्तव्य आसता की 365 डेज जे आसा हो मीट कॉम्प्लेक्स जे थंय चालू रावपा जाय। आयज हे कित्याक लागून अशें म्हाका दिसता की भायलें जें आसा हें आमकां बुल जे आसा हांकां लोकांक एक्सपोर्ट करूंक पडटा, थंयच्यान इम्पोर्ट करूंक पडटा तांकां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दूधसागर स्टेशना लागसार दनपारां पालसण कोसळ्ळें। रेल्वे ट्रॅक ब्लॉक जालो। ह्या रुटावेल्यो सगल्यो ट्रेनी कोंकण रुटावेल्यान डायवर्ट करच्यो पडल्यो। गोवा एक्सप्रेस, अर्नाकुलम पुणे एक्सप्रेस डायवर्ट केल्यात, जाल्यार वास्को बेंगलोर लिंक एक्सप्रेस रद्द केली। रूट केन्ना क्लियर जातलो आनी ट्रेनीचें नित्याचें शेड्यूल केन्ना जाग्यार पडटलें तें मात अजून कळिल्लें ना। C12779 Goa Express, which was scheduled to leave at 15:10 hours, has been redirected via Konkan Railway, but the train has left at 7:10 hours. And the train number 11098 Ernakulam Pune Express also diverted via KRC. And the train number 02779 Link Vasco Bangalore Express has been cancelled.
मंगेशी विनयभंगाचे केशींतलो आरोपी भट धनंजय भावे मंगळारा कोर्टा मुखार शरण आयलो. ताचेर मंगेशी देवळांत विनयभंग केलो म्हूण आरोप जाल्यात. हाचे पयलीं हायकोर्टान ताचो अटकपूर्व जामीन भायर मारिल्लो. आरोपी धनंजय भावेक मंगळारा फोंडा पुलिसांनी अटक करून फोंडा GMFC कोर्टा मुखार हाजीर केलो. थंय कोर्टान ताका जामीन न्हयकारला. भावेक आतां ब्रेस्तारा कोर्टा मुखार हाजीर रावंक सांगला. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.